निरंतरी तुझे कीर्तन उपकारातून करता आम्ही गायन प्रभू येशू आमचा प्रभू येशू प्रभू येशू आमचा प्रभू येशू बोडव्याचो हक तुका बसून करता आखे पृथ्वेर तुझी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुझी स्तुती गायता प्रभू येशू आमचा प्रभू येशू प्रभू येशू आमचा प्रभू येशू सूर्याचो द्रिमानी तारा बसून उजवाड फुगून परतून करता असो तूच माफुल्या आमी पोचो तुसो प्रभू येशू आमचा प्रभू येशू प्रभू येशू आमचा प्रभू येशू गोड गोड तुका पुस्तकाल्यो पेटोवन भिजली सगळां तुज्या बाणा सोडून आखी कोपा पावसा घसघस कोतो प्रभू येशू आमचा प्रभू येशू प्रभू येशू आमचा प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू हे सकाळी नव्यान तुज्या पांयाशी आमकां येवन तुवें भाग दिलें देखून तुका आर्गां दिनवास प्राचीत काळान आमी भितर चल्ल्या येशू आनी ह्या प्राचीत काळाची दडवण उपास मागणी दान दिवप तुजेच सांगाता रावून आमी करूं दिसाच्या दिसा तुजी घोटाय आमकां जाय आमचे सुडवणी पासत तूं ह्या संवसारांत आयलें ही सोडवण आमकां दिवचे पासत देवाचो पूत जावनूय तो मनीस जालो आनी आतां संवसार सोंपोपर्यंत आमचे बराबर आसूंक ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर जालें ह्या भोव पवित्र उंड्यांत तूं खरेपणी हाजीर आसाय म्हूण दुनिया आमी सत मानता आनी सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सगले सक्तीन तुका पुर्निपाट आनी नमस्कार आमी करता आमची मान भागव सगली आमी आमच्या सुमयाची सुख ह्या भोव पवित्र संस्कारान पुर्निपाट आनी नमस्कार करूया नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता
उपास, मागणी, दान दिवप. हे 3 उपाय ह्या प्राचीन काळान तुवें आमकां दिल्या ही दुनिया. हे उपाय आमच्या पवित्रपणाचे. हे उपाय आमचो संबंद आमी देवा लागीं घट करपाचे. हे उपाय नवसरणेचे. हे सकाळी तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तेन्ना दुनिया तुका सगल्या देण्या पासत आमी दिनवासता. तूं व्हरतो दुनिया, तूं मोगाळ, तूं काकलुत्सार. आनी हेच काकलुतीन आमची नवसरणी जावचे पासत हे वेगवेगळे उपाय तूं आमकां दिताय. आनी काय बरो सोबीत काळ, राचीत काळ, देवाशी परतून येवपाचो काळ, बोगसणी मागपाचो आनी बोगसणी दिवपाचो काळ. आमचें जिवीत नव्यान जाग्यार घालपाचो काळ. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरुया. जण एकलो आमी म्हज्या जिविताचें पवित्रपण कितें, व म्हजें पवित्रपण जिविताचें कित्या वरवीं बिगडलेलें आसा. इल्लोसो वेळ जेजू लागीं उलोवया.
agora portun eta anik soru kemetona aizu tuji hakluzata anik pato akurtsona. आमचे प्राचीन देवाक मानता, आमची धोडवण तो स्वीकार करता. दरूय आसतना होम आनी बोलयो तुका नाका जाल्यो, पूण एक खालती काळीज आमचें तुका मानवलें अशें म्हणून हेब्रेवाचें पुस्तक म्हणटा. ह्या वेळार आमची खालती मन, खालतें काळीज जेजूक उबारुया. ह्या प्राचीन काळान आमी भितर सरल्या तेन्ना आमची ल्हान ल्हान मागणी ह्या वेळार जेजूक उबारून आमचें समर्पण आमी जेजूक करुया. व्हडल्या ताळ्यान तुमची मागणी तुमी करूं येता. आर्गनिकान दिल्लो आसता तो वाटाणटा आयच्या दिसती आमकां फाव केलो देखून आनी करपाक आमकां फाव केलो देखून मोगला जेजू तुज्या पांयाशी तुवें आमकां बरी सावत बरी भलायकी दिली देखून मोगला जेजू आयच्या दिल्लो आसता वाटाणटा मोगला जेजू तेच भाशेन मागता मोगला जेजू तो दीस भर आमकां तुज्याच आशेन आमकां रावंक आमकां तुजी कृपा आनी बोवाळ दिवून मागता. तशें चित्राच्या दिसांनी आमी आमचें जिवीत आमचें जिवीत नडसोवन तुका चिटकून रावंक आमकां तुजी कृपा आनी बोवाळ दिवून मागता. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus, for this beautiful day you have blessed me and all of us with. We ask for your graces, Lord Jesus, as we surrender this Lenten season, try to fast, pray, and give alms. Help me, Lord Jesus, that I may reach out to those who are in need, to those who are sick, pray for them, but also be able to go and visit them. Give me the grace, Lord Jesus, to find little moments in my days to come, that I can do this as a sacrifice pleasing to you. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. तुझ्या बाप्पा आमची सोडवण करून तुझ्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताक तुवें ह्या संवसारांत घालून ताच्या कश्ट आमी मरला लागलो ताणें आमकां सोडवण फावो केली. तुजे वेगळे परतून आमकां फावयली. तरी आसतना आमी वचतो धूळ आनी माती तुजे मुखार, पूण तूं परतून आमची सोद घेता. 2 वर्सां अपुराचें काळ आमकां फावो दिता. ह्या काळान जेजूच्या कश्टांचो उल्हास करून आमचें जिवीत न्हयसरून तूं आमकां सोयेक फावो करता. ह्या कृपेच्या काळान
आमच्या जिविताची निसुणी करून पातकांचे दूख धरून संदान सत्रामेता वरून आमच्या पातकांची दूख धरून आनी परतून ती आदालना जावन आनी तुजे वेगळी सदांच आसून जेजूच्या उर्याक काम दिली आमकां कृपा बळ आनी शक्ती फावो करून हांव मागता. तुझ्या पितान ओडून दवरलेलो पवित्र दिसाची भेट 2 दिसां आमकां फावो घाल आमकां याद दिवपाक मेळ फावो करूं. आमचे खातीर ते बारी वावुरतात. आमचे चुकी वा आमच्या गुन्यांक आमच्या तोंडार दाखयल्यार आमकां दूख भोगता. तुवें तांचे मिसाळ आपल्या तांचो वाव तो आमी समजून घेवन मयच तांकां बोटां दाखोवन वा तांचे आड उलोवन पूण तांचे पासत मागणी करून तांकां धीर घोटाय आनी बळ मागून तूंच आमकां शिकय. जायते लोक बसता हॉस्पिटलांनी जावं गार्डनांनी चड करून एकशेपणान जे पळय बसतात मंगळाचे जेवण तांकां दुर्बीण आनी आजार बी मंगळाचे जेवण तांचे मनाचे उजवाड हाड तांकां पळोवपी आपल्या देड्यांनी दवर म्हणून मागतात. तेच भाशेन मंगळाचे जायते जाण बेकार सिरीस नासतना मंगळाचे जेवण तांकां कसलोय तर दिसपो ग्रास वयता त्या भाशेन सिरीस मेळ्ळ्यार जे पळय आमकां सांगलां आपणा पासत मागात न्हू तांकां मंगळाचे बरी सावथ बरी भलायकी दिवन तांकां बरी सिरीस दिवन दिसपट्या ग्रास वयता त्या भाशेन तांकां सिरीस मेळ्ळ्यार ते खातीर विनंती करता मंगळाचे. All the priests and preachers and lay faithful who are being persecuted in different parts of India. Give them the grace and the strength, Lord Jesus, to stay firm to your love, to stay firm to their faith, and help all of us, mere watchers of this persecution, to become more realistic, to pray hard and to stand with them in this moment of difficulty as the whole church goes through in India. We lift you up, each and every priest, brothers and sisters, all suffering for this church, Lord Jesus. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. प्राचीन काळान दुनिया आमी भितर सरल्या. आमच्याच बळार न्हय, आमचे चोस्तंगी आमच्यान कांयच जावचें ना. पूण तुजेर पात येवन मुखार चल्ल्या देखून आमकां बरवासो आसा. ह्या प्राचीन काळाची आमची दडवण तूं मानून घे.
ल्हान ल्हान सॅक्रिफायस जे आमी भेटोवंक सोदता तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे असोगतायेन दुनिया तूं आमचें बळ. यू आर आर स्ट्रेंथ. हो आमचो प्राचीत काळ तूं सुफोड कर. आमच्या जिविताचे नवसरणेन तो बदल. जिविताची नवसरणी तुजे सवे घेवंक आमच्या मनाची चिंतना, आमच्या काळजाचे आवंडे, आमच्या हातापांयाच्यो करण्यो तुजे मुखार आमी दवरता दुनिया. पवित्र मिसाचे भेटेन ते सगळे आमी तुका भेटयता. भेटयता तुका आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कूड, आमची चिंतना, आमचे आवंडे, आमच्यो मांडण्यो, आमच्या जिविताचे निर्णय दुनिया तुज्या हातान आमी घालता. ह्या आमचो आयच्या दिसाचो वावर, आमचे कोश्ट आनी त्रास वेगवेगळ्या वस्तूंनी, वेगवेगळ्या आमच्या जिविताच्या घडयांनी आमकां मेळ्ळलें जैत तुका भेटयता. आमी हारता तेन्ना तुज्याच मोगान ही हार आमी मानून घेता. तुजे सवे आमी पवित्र. ह्या पासत आमचे संबंध देवा लागीं, आमचे संबंध मनशां लागीं तुज्या हातान दुनिया आमी घालता. हे सकाळी प्राचीत काळाच्या ह्या शुक्राराक दुनिया आमचे मन, आमचे काळीज, आमची चिंतना, आमचे आवंडे, आमच्यो मांडण्यो, आमच्यो करण्यो तुका भेटयता आसतना आमचे प्रयत्न, आमचे एफर्ट्स पवित्र जिवीत जिवंक तुज्या हातान घालता. तुका आर्गां, तुका दिनवास, तुजी महिमा आमी करता. ह्या प्राचीत काळान आमी वसोक्त म्हूण मानून घेता दुनिया, आनी तुजेरूच आमचो विश्वास देखून. सगल्या मनान, सगल्या काळजान आनी सगळे खालतिकायेन आमची भेटवणी तुका करता दुनिया. आमचे मन ह्या वेळार आमी उबारुया. पवित्र मिसाचे भेटेन आमी भाग घेवंक येता. सगळी आमची मागणी, आमची भेटवणी ह्या आल्ताराचेर आमी उबारुया. भोव करून नवसरणेची गरज आसलेल्या आमच्या भावा भयणांक, चड करून जांकां घडये इगर्जेन येवपाक वेळ ना, मागणें करूंक वेळ मेळचो ना, प्राचीत करूंक सोदतात पूण सयेक पावचे ना, भोव करून जे कोण आयकोन आयकोचे ना, पळयोवन पळोवचे ना, तांकां आयज आमी आल्तारार उबारुया, तांचे पासत मागुया. आमचो देव आमचो मोग करता. ह्या पासत आमची सगळीं पातकां तो बक्षिता, नवी दिशा आमकां दाखयता. You are my hiding place. You always fill my heart. Songs of deliverance whenever I
You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my God. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my God. You are my hiding place. You always fill my heart with the songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my God. I will trust in you.
सुरुवात एक गीत घेऊया. I12 पेज नंबर 122. I12. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज ही मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या मिनिनो आजारेडो ह्या आमच्या भावा पासून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. बेर्नादीन फोन्सेका सिझरीन ऑपरेशन करूंक वेता. सगल्या वायटांतली ताका निवार आनी हे बरे भाशेन जावचे पासत ताचे पासत आमी मागुया. आमची फिरगोजेची सगली मागणी जेन्ना 400 वर्सांची समरमणी आमी करूंक वेतले हांव हे तयारीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगलींची कोण कश्टवतात बरी नात तांकां पेकोणेचो हात लाय म्हण मागुया. हेर सगली आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारल्यान ही मिसाची भेट जांचे पासत कोण मागतलो ना तांचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. उपास मागणे दान दिवप. भाव भयणीनो, ही आमकां दानांची देवान दिल्यान. उपास आमी केलो देखून देव आमच्या रिणान उरना. पूण जायते फावटी आमी ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू करता तेन्ना देवाक आमच्या रिणान दवरलेल्या भाशेन जायते फावटी घडये केला. असले आमच्या चुकीचे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविधार देवा तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कोर. प्रार्थुया. काकलुत्सारा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या, तेच वाटेन दोयेन तूं आमकां चलय. हे परी आमची कुडीची धडवण खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भोगतीन आमी आचाराची कोर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोब्रेस्पोर अशें म्हणटा, थांबून आसतना बोब मार, तुरतुरे सारको तुजो ताडो आयकून दी. म्हजे पुर्जेक आपले गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या घराण्यांक आपली पातकां उलकून दी. पूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूट सांबाळपी परजा जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात, म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात.
म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पोलियोंक ओंत्रेतात अशें म्हणटात. तूं आमचो उपास पोलियोचो न्हय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करी न्हय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेंपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगल्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडीं आनी उजोत करतात आनी दया नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आयज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दिसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली भागावन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांकडी मोडात आनी सोंसून वचो तो भार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाडो सोंसतल्यांक मिकडी करून सोडात आनी तांचे खांदा वयलें जूं मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशांक पांगरून दियात आनी तुमच्याच मांसा रोगताच्यांक सांडूं नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड पुरजळटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचें प्रमाणीकपण वेतलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसां. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. परतून म्हणुया. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. काकूटसारा देवा, काकूट करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब. खालत्या जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. निर्मोल कालीज रचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुज्यो करचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो. देवा, तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांचे शीस जेजू सरशीं आयले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारिसेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात. तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, दर एक कोरेजमांचो काळ येता, प्राचीत काळ येता तेन्ना
आमकां उपासाचो आनीक उगडास येता. हरशीं जायतीं जाणां आमी दुसऱ्याय दिसांनी हे उपास करता. थोड्यांचे शुक्रार म्हणलेले आसात, थोड्यांचे बुधवार म्हणलेले आसात. आमी उपास करता आनी उपास म्हणटा तो आमचो पाप साहेब आमकां हे पावटी उगडास करता तो फकत खाणाचो पिणाचो न्हू, तो फकत एक भाग. खावप पिवप जेवप हो एक भाग, पूण त्याहून व्हरते भाग आसात तांचेर आमचें मन आसपाक भोव गरजेचें. ह्या पासत हे पावटीक पाप साहेब आमकां म्हणटा कितेंय खायात, कितें खायलें आनी कितें ना खायलें, उपाशी कितलो रावलो हाचेर चड धरलेलें ना. पूण आयच्या पयल्या वाचपान जें आमी आयकलां इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान, देव उपासा विशीं ह्या लोकां लागीं उलयता. कसलो उपास म्हाका मानता? बेस्तोच उपास केलो आनी आमी उपास केला देखून देव आमच्या रिणान उरलो, असलो उपास देवाक मानवना, तो उपास देवा मुखार चडयना. तर आमी जरी तर उपास करता जाल्यार जशें आयच्या ह्या पयल्या वाचपान देव परजेक म्हणटा, तुमीच विचून काडलेलो न्हय तो, जाल्यार कोणूय जरी तर उपास करता, जावं जेवणा खाणाचो, जावं आमच्या उतरांचो वागणुकेचो, वो जे भाशेन आमी जियेता ह्या संवसारान, दुसऱ्या लागीं कशे भाशेन वागता, आमच्यो वेगवेगळ्यो वायट संवयो आसात तांचेर दमावणी दवरपाक आमी प्रयत्न करता, तेन्ना आमचेच खुशेन जरी तर तो आमी करूंक ना जाल्यार तें कित्याकूच उपकारो ना. उपास दडवण आमचे खुशेन करप एकदम गरजेचें. आनी जो कोण आपले खुशेन करता तो ह्या प्रमाणीकपणाची वाट चलूंकूच पावतलो. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणींनो आमकां ही कृपा मागुया. कोणाचेरूच आमचेर अपराचीत काळ मुद्दम दुखडून घालूंक ना, वो फोर्सार केल्लो न्हय तो. आनी ह्या स्वताचे शुभ वर्तमानान तुय आमी आयकता हे शीस जेजूचे, जेजू सांगता देखून उपास कर उपास कर उपास कर म्हणटा म्हूण न्हय. वो दुसरे कोण करतात, फारिजेव करतात, जुवांवाचे शीस करतात आनी हे दुसरे शीस आसात ते करतात देखून आमी उपास करचो असलेंय न्हय. पूण जेन्ना तुका गरज आसा भोव करून तुजो संबंद देवा लागीं घट करपाक, तुजो संबंद मनशां लागीं घट करपाक आनी जें मिसांव आमकां देवान दिल्लें आसा तें बरे भाशेन जियोवपाक, ते आमचे ल्हान ल्हान उपास आमी देवाक उबारुया. आनी ते आमचे आनी संवसारांत आसलेल्या आमच्या बराबर चलतल्या दुसऱ्या पळयणाऱ्यां पासत, तांचे सोडवणे पासत देवाक उबारुया. हे आयचे पवित्र मिसाचे भेटू न्हय, हे आमचे सगळे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस, आमचे उपास, आमची दडवण आनी आमच्यो बऱ्यो करण्यो ह्या आल्ताराचेर आमी उबारुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. आमची काळजा Gesù consacrato
म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाचे दडवणेची आमची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वाटो वायट वंडवण्यो दमावंक आमकां अदीक सुडसुडीत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारांचा आसनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समारंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान आमी भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समरमता, ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुझ्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दिता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. देवाचो मोग आमकां ल्हान ल्हान सॅक्रिफिसांतल्यान परतून आपणाशी येवंक आपयता तर आमच्यो जिविताच्यो बऱ्यो करण्यो आमी देवाक उबारून आनी दुसऱ्यांक आमी आदार करून आमचो उपास देवाक मानता तसलो जावंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची आमकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी शिव करता ती आमचे जट्टी आनी खास थाडीन आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या देगांत तकल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Simulya
प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्त तोत्म्यांक तूं काकलुतीन दिताय तें ओकोद सुफळायेन घेवंक आमची मनां ओदीक आयतीं कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजेर 5:30 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस जातलें. आनी खेरीत भशेन आयच्या दिसाक आमकां आमचे पासत घडून हाडलेलो कार्यक्रम गॉस्पल म्युजिकल कॉन्सर्ट आमचे 7 नोट्स बँड हे आमचे मुखार दवरतात. आनीक सगल्यांक आमकां आशिर्वाद भुरग्यांक तशेंच वाडलेल्यांक आसतलो. भक्तीन आमी वांटो घेवया आनी ही आयची सांज आमकां सगल्यांक भावार्थाची आनीक आशिर्वादाची जावंक आख्खो दिसभर आमी मागुया. तुमची मागणी आयज जे तरणाटे मुजग वाजयतले, गायन करतले, आपल्या जिविताची टेस्टिमनी दितले, तांचेर आशिर्वाद पडूंक आख्खो दिसभर तुमी तांचे पासत मागचें. हो दीस ह्या कार्यक्रमा पासत भेटोवचो आनी आमकां तो सगल्यांक फायद्याचो जावंक सगल्यांक आपोवचें. एक प्रश्न जो आयिल्लो आसा तो परतून उगडास करता. हो कार्यक्रम आमचे फिरगोजकारांक, पूण जरी तर कोण दुसरे फिरगोजकारांक कोणूय येवपाक सोदता जाल्यार तांकांय तुमी आमंत्रण दिवचें. कोणेय येवन ह्या आयज सांजेच्या कार्यक्रमांत भाग घेवंक जाता. सुर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोज गवळीक सोबी पासत आमचे मागणे. सर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाखूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आनी आमच्या दोन प्रांतान सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले. फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवां आयत्या मनान खान मारून पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमी मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तुमचो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनान. आमीन. गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92. F15. Kushi Sara
सोपाय